हाय माय यूट्यूब फॅमिली सगळी कशी आहा सगळी बरी आहा म्हणून हांवूय बरें आहा आयज बरें आहा आनी बाबी बरी आहा सगळी खूबली बरी आहा। आयज म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेंबरान एक कमेंट्स मारलेलो सांगलेलो म्हाका कमेंटान आपलें नांव घे म्हणून सो तुगे नांव घेता पेना फ्रॉम नायले। थँक यू सो मच फॉर युअर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टार्टिंगसून तूं म्हाका सपोर्ट करता म्हाका बरें दिसता तुका स्टार्टिंगसून म्हाका सपोर्ट करता म्हणून थँक यू सो मच। आनी न्हू सांजच्या टायमार आमी गेलोली नुस्तें हाडपाक गेलोली बेती आतां सिजन काबार न्हू आतां जुलय न्हू जून न्हू सॉरी जून न्हू जुलय म्हणलें सॉरी जून न्हू मागीर मंथाचे प्रॉब्लमूय जाता आनी जून न्हू सो तेका लागून आतां नुस्तें कांय नाहलो थिंगा सो थिंगसून आमी डायरेक्ट गेली म्हापसा मामीक थोडो वेपार घेवपा जाय आहलोलो आनी आमकां वेपार कांय हाडूंक ना सो आनी कांय शूट करूंक ना कित्याक मातसो हे जिवाक अशें की बरें आहलोलें पूण हांवें सो मी टायम कसो फॅमिली टायम कसो मागीर कांय शूट करूं ना पयलींच्यो भायर बिंदास अशी गेली वेपार काय घेयलो कितें कितें घेवपा जाय तें घेयलें सगलें केलें आनी येयलें आनी बाबा हेटा आतां रिकॉर्ड आनी सो तेगे क्लिपींग एक उरलोलें म्हाजें कालचें म्हणल्यार वयच्या पयलीं तो झाडां उदीक घालतालो सो ते झाडां उदीक घालता तेजे हाटल्यान क्लिपींग घालतलें ती तुमी चोयाय आनी मागीर तेगे देरीकोण आतां हेटालो तो क्लिपींग काडलो आनी आतां चोय हेटा तेजी आनी कांय ना सांगपाचें तूं म्हाका सांगाय आनी थँक्यू सो मच म्हाका इंस्टाग्रामाचेरूय मेसेजी येताय तूं ब्लॉग चोवपाक बरो दिसत म्हूण थँक्यू सो मच। आनी एक म्हाका कमेंट येयलोलो आपल्याक इंस्टाग्रामूय चलोवपाक कोणा आनी तो कमेंट म्हाका ते हांव हाड दिता न्हू थिंग म्हाका तो कमेंट मेळना मागीर सिसिलाच्या मोबायलाचेर हांव विडियो प्ले करून तो कमेंट येता म्हाका थिंगा की तुगे नंबर जाय आपूण इंस्टाग्राम उजार कोन्ना प्लस फेसबूक उजार कोन्ना आपल्याक तुगे नंबर जाय सो म्हाका नंबर दिवपा व्हडलेशें कांय प्रॉब्लम ना ऑब्जन यूट्यूब फॅमिली मेंबराक जर नंबर दिवन हांव पर्सनली कनेक्ट जाल्यार पर्सनली हांव तांचे कडेन उलयता कितें जाता इंस्टाग्रामाचेर पर्सनली मेसेज येताय न्हू पर्सनली मेसेज येवन तुमी नंबर दिवपाक प्रॉब्लम ना डायरेक्ट यूट्यूबाचेर कमेंटाचेर नंबर दिवपा जाल्यार तो वर्ल्ड वायड वयतलो तुमी म्हाका बरी करता तुमी म्हाका हें करता ती भुरगीं येतली म्हूण अननोन पर्सन आनी कोण कोण आसता न्हू ग्रेज्यूस केलो नासता न्हू तुका ग्रेज्यूस करून मागीर नंबर न्हू मिस हें केलें जाल्यार ताका लागून हांवें तुका तो नंबर दिवना सो तूं म्हाका रॉंग घेयनाका आनी कालच्या विडियोचेर मागीर आतां न्ही फेसबुकार लिंक दिला म्हाजे न्हू फेसबुकारूय पेज केला लायफ स्टोरी बाय गोवन गर्ल म्हणून केलोली भरपूर पयलीं कोरोना टायमार केलो तेन्ना यूट्यूबाचेर चॅनल ओपन केलोलो बट तितूलो हें नाहलें बाहा तेजेर हांव विडियोज घालतालें मागीर तो सगळें डिलीट मारलो हांवें विडियोज फेसबुका वयले आतां तेजेर हांव म्हाजे यूट्यूबाचे विडियोज जाय न्हू तूं पयलींचे तेजेर पळोवंक ना जेवणाचे बी तर थोडीं कितें करताय फेसबूक चोयना न्हू फकत थोडी फेसबूक चोयता यूट्यूब चोयना सो फेसबुकाचेरूय ग्रो करूं मेळटा फेसबुकाचेरूय कितें जाता म्हणून हांवें तेजेरूय घालूंक चालू केलां आनी थँक्यू ऑब्जर्व आनी म्हाका फेसबुकाचेर बाय अशें हें दिलां सपोर्ट केला फॉलो केला म्हणून आनी आजून मेरेन कोणें फॉलो करूंक ना जाल्यार प्लीज तेजेरूय म्हाका फॉलो करा ओके। आतां बाबागे क्लिपिंग्स घालता आयज तेन्ना गार्डनींग करता शिमता झाडां एकू एका घालता मिस्टी गर्ल वयता भोंवपा अशें न्ही अगो हूंय घालता गो झाडाक घालता काय बायलान घालता गो तूं अरे तेका झाडाक ओके त्या पापाक बरें तुई तो ओके वेजिटेबल कटलेट्स करता दाखयता कितें पळय फ्रेंच बीन कॅरट पालक कॉलीफ्लावर बॉयल बटाटो
मसालो, गरम मसालो, वेजिटेबल आणि हे ब्रेड क्रम आणि सॉल्ट आणि जिंजर गार्लिक हितून उदी उडयता. हे सगळें कातरून डन जालो. कॅरेट आणि बीन्स हितून आता सगळी भाजी घालता. कॉलीफ्लावर घालता आणि पालकय घालता. हे सगळें उकडून मागीर गावपाक जाय. गॅस बंद करता थंय गावपाक जाय. गावून थंड जावपाक जाय तें. हें सगळें थंड करपाक जाय. निवांत दवरला भाजी दोन कट आणि एक ग्रेटेड पटेटो आले लसूण पेस्ट. मिक्सर मारता हे सगळें बॉयल केलां तें. हे आतां मिक्सराचेर मारलां. हे आतां तेलान घालता. मॅश करता भाजून घेता तेलान सुकें आणि हितून बटाटे घालता. जिंजर गार्लिक गरम मसाला आता हे निवळपाक दवरता. जालें ताका तोंड करपाक तोंड करून दवरता. आतां हे तोंड जालें. आतां हितून इल्लो ब्रेड क्रम घालता. आणि हो मिक्सर फ्रीजन दवरून घेता करून पिड्यार जायना. जाय तेन्ना काडून इल्लेलो करून फ्राय करून दिवपाचें भुरग्यांक दिवपाक बरें. एमर्जन्सी केलो कटलेस गुये केले फ्राय केले दिले. सरप्राईज करा शेअर करा. थँक्यू.
सो गायज आज जाले राती कोऱ्या आनी आतां हांव एडिटींग कोत्तालें सो आतां एंड घेता एंड घेवंक ना आहलोलें हांवें ते गेले विडियोचेर सो आतां एंड घेता आनी आयच्या व्लॉगाचेर तुमकां आन्सर दिला एक कमेंटाचेर एक तो 2 कमेंटाचेर आन्सर दिला आनी मागीर वेज कटलेट रेसिपी तुमकां शेअर केल्या इफ तुमकां वेज कटलेट रेसिपी बहुत दिसली न्हू जाल्यार लायक करा शेअर करा जाता तितलें ओके आनी म्हाजे फेसबूक पेजीचेरूय फॉलो करा फेसबूक पेज कशी फॉलो करूं ते थोडे खबर नासतली सो हांव मातशें थोडेशें सांगता डिस्क्रिप्शनान न्हू हांवें फेसबूक लिंक दिला म्हाजे फेसबूक पेजीचेर सो ती ओपन करा आनी मागीर तिंगा फॉलो म्हूण आसतलें ब्लू कलर धाकटुलें लायफ स्टोरी बाय ब्लेस गोवन गर्लाच्या सायडीक एक फॉलो म्हूण आसतलें सो तेजेर एकू पाटी क्लिक करा सो तेजेर बी विडियोज घालता ते तुमकां मेळटले ओके आनी म्हाजी यूट्यूब न्यू फॅमिली आहा ते आदले विडियोज पळोवंक ना जाल्यार ते आतां हांव आदले विडियोज आहाय ते प्लस नये विडियोज बी फेसबुकाचेर घालतले ओके सो तुमी प्लीज म्हाका यूट्यूबाचेर सपोर्ट केला तसोच म्हाका फेसबुकाचेरूय सपोर्ट करा सो दॅट हांव थिंगा बी ग्रो करपा म्हाका मेळ्ळ्या ग्रो करपा हेल्प कराय म्हाका ओके हो ब्लॉगिंगाक काबार कोत्ता मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज.